नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत असा। आयज आमी करया गोवन फेमस रेशाद बांगडे। तर यो सुरवात करया। तर हांवें हांगा 3 ताजे बांगडे घेतल्या। हे बांगडे बरे उदकान धुवन साफ करून तांकां उजरोवन घेतला आणि तांची ती बोडकी आणि शेपडी काढून घेतला। आता हांकां आमी दोन्ही सायडींनी अशें कातरून घेवया। तर पया आमकां बांगड्यांक दोन्ही सायडींनी सुरयेन अशें कातरून घेवपाक जाय। अशें बरे पॉकेट्स करून घेवपाक जाय आणि तो रेशाद मसालो आसा तो मागीर अशें पॉकेट्सां भितर भरून घेवपाक जाय। तर आमी सगळे बांगड्यांक अशें दोन्ही सायडींनी कातरून घेवया। आता हांकां आमी एक सायडीन वयल्यावर अशें कात्रे घालून घेवया आणि हांकां आता मिठाक लावन दवरया। तातून घालता 1 चमचो मीठ, तुमी हांगा तुमचे चवी प्रमाणे घातल्यार जाता। अर्दो चमचो हळदीचो पिठो आणि हे आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। त्या बांगड्यांक मीठ आणि हळद बरी लागपाक जाय। सो अशें बरें मिक्स करून तांकां आमी थोडे वेळ मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताज्या उपरांत कातरून दवरलेल्या बांगड्या भितर आमी हो रेशाद मसाला बरो भरून घेवया। हांवें हांगा होममेड रेशाद मसाला वापरला। आता रेशाद मसालो कसो करपाचें तुमकां लिंक जाय जाल्यार हांवें डिस्क्रिप्शनान दिला, तुमी पळोवंक शकता। आता आमी तो रेशाद मसालो ह्या कातरून घेतलेल्या बांगड्या भितर पॉकेट केला तातून आमी बरो भरून घेवया। पयलीं असो बरो वेवस्थीत भरून घेता। तर सायडीन ते पॉकेट केला ते फूल अशें जावपाक जाय। अशें बरो भरून घेतलो तर जालें म्हणटकीर सायडीनी तेका बरो असो मसाला लावून घेवपाक जाय आणि ताजी ती बोडकी आसा तातूनय अर्दो घालून घेवपाक जाय। तातून घातले म्हणटकीर ते एक वेगळीच रूच येता। आता आमी ह्या सगळ्या बांगड्यांक अशें मसालो लावून घेतला, बरो भरून घेतला। आता हो आमकां काडून सायडीन दवरपाक जाय। बांगड्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो वापरला। आता तुमकां जाय जाल्यार बांगडे रवो लायनासतना सुद्दां भाजल्यार जाता। आता आमी ते भरिल्ले बांगड्यांक असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेवया। असो बरो दोन्ही सायडीनी तांकां रवो लागपाक जाय। पळय असो तांकां बरो रवो लावन घेतला। तशेंच आमी सगळ्या बांगड्यांक असो वेवस्थीत रवो लावन घेवया आणि मागीर तांकां तळपाक घालया। ताज्या उपरांत कायलीन थोडें तेल तापत दवरया। तेल बरें तापलें म्हणटकीर ते रवो लायिल्ले बांगडे एक एक करून सावका अशें कायलीर घालून घेता आणि ताज्या वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेवया। आणि हे आमकां रोखडेंच परतून घेवपाक जायना, मातशे वेळान आमकां हे परतून घेवपाक जाय, नाजाल्यार तांचो तो रवो सगळो पडटा। तर आमकां हे बरें सवका परतून घेवपाक जाय आणि दोन्ही सायडींनी बरें कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आणि अशा पद्दतीन तुमचे गोवन फेमस रेशाद बांगडे तयार जाल्ले आसा। हे तुमी एकदां मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटले। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मेळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। धन्यवाद।